Okay. Praise God. Thank you, Jesus. देवा तुका आर्गानी वाक्कानी दिता आजच्या दिसा खातीर. आयज तुवें आमकां सगळ्यांक जमा केल्या पासत देवा तुका आर्गानी वाक्कानी दिता देवा. तूच आमचो खरो देव आनी तुजे भायर आमकां आनी कोणूच देव ना देवा. तुका हांव आर्गानी वाक्कानी दिता कित्याक तूं आमचो खूब मोग करताय आनी खरेंच तुजो असलो आनी कोणूच देव ना जो आमकां आदार दिता आनी आमकां समजून घेता देवा बाप्पा. देवा तुका आर्गानी वाक्कानी सगळ्या आमच्या जिवितान जे तूं कितें घडोवन हाडटा म्हूण देवा तुका आर्गानी वाक्कानी हाडल्या देवा तुझे उतर आयकूंक. देवा तूं आमचे कडेन तुझे उतर देवा आनी आमच्या जिवितान आमी फळां पोवंक दी म्हूण तुका तुजे कडेन हांव मागता देवा. तेच भाशेन जे आमी उतर घेता देवा तेच आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान ती एक बी तांच्या जिवितान रोवंक तूं आमकां आदार दी आनी तांकांय देवा तुज्या नांवांनी फळां पळोवंक तूं तांकां आदार दी म्हूण हांव मागता. देवा बाप्पा आमकां सदांच तुज्या उतराक विश्वासी रावंक तूं आमकां आदार आनी घोटाय दी देवा. हेच मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. 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 Praise God. Go, Baba. Yes, sister. स्वर्गीच्या बाप्पा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तुवें आमकां अधिकार दिल्या त्याच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत उज्यांत उदकांत जमनींत जमनी पदाक आनी सगळे धरतेर. तूं आमचो रोचणार आनी आमचो दोनी आनी सगळे तुजे रचने पासत आमी तुका आर्गां आनी महिमा दिता. मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी सैतानाच्या येवजणेक आमच्या आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता त्या ताच्या नुस्त्या शक्तीक आमी बांदून घालता आनी ताचो द्वेष करता. जेजूचे पवित्र रगत जे पुरसार आमच्या पासत वारयल्ले त्या अमोलीक रगतान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तूं राखताय. ह्या तुज्या मोगा पासत आनी सगळे दुस्मनाच्या पासांतली आमकां तुवें वाटायल्ल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. हे मागणें आमी करता जेजू तुज्या पुताच्या नांवांनी. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Argan Jesu. Okay, testimony ha konangili? Hello. Hello. Hello, any testimonies? कोण हा गोवायकी दिवपाक? Hello. आज तुम्ही ब्रदर सुकोर काय ना रे? बावा सुकोर. Hello. Hi Jacinta. Testimony ha baba. Maka दिवंक जाय testimony. Okay, go ahead. Last Wednesday गेल्या बुधवारा सकाळी 4:30 वरांचेर म्हाका चेस्टान खूब पेन येताली. Okay. मागीर हांव खूब म्हणजे खूब दुखतालें. मागीर हांव प्रेयर करीत आनी जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालें. The spirit of the Lord is upon me. तें बी म्हणटालें Satan sickness sin has no power over me. All that I was confessing again and again. मागीर तें थोड्या वेळांनी बरें जालें मुगेलें. पेन गेली. तेका लागून हांव देवाक आर्गां दिता. Argan Jesu. Praise God. Thank you, So, Holy Spirit. Praise God. Thank you, Holy Spirit. किती म्हणले Jacinta? The Spirit of the Lord is upon me. Luke 4:18. Why? ओय आनी जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालें तें म्हणटालें
आणि Satan, sickness and sin has no power over me. All this I was repeating again and again. आणि हे बी म्हणले हांवें ते डिवायन मर्सी रोजरी बी आय से इट एवरी डे ते तसं बी म्हणले बसून तर मागीर बरें दिसलें म्हाका थोड्या वेळान. Praise God. And then whole week म्हाका चेस्टान पेन येयच नासली. I often get it. मागीर त्या दिसा सावन मातशें बरें आसलें. मागीर काल मातशें पोत्तून जातालें तर काल पोत्तून सेम थिंग I repeated. बरें जालें मागीर. Arkan Jesu. Praise God. Praise Jesu God. Karna. Jesu Karna. आणि देव बरें करूं जासिंता. येवन गोवायकी दिली म्हूण. Actually म्हाका गेल्या वेडनेसडेकूच दिवंक जाय आसली आनी ते बेबीक सांबाळटा म्हाका पयलो चान्स मेळोंक ना. मागीर आफ्टर द सेशन मागीर बंद जालें न्ही सो जावंक ना म्हाका. Arkan Jesu. Thank you, Jesus. येस थँक यू जीसस. Okay, आणि कोण आहा? Praise Jesus. Praise the Lord. Thank you, Praise Jesus. the Lord. Thank you, Praise the Jesus. Lord. Thank you, Jesus. आसूंकूच जाय कोण तरी आसूंकूच जाय. Hello. बाय भयणीनो आमच्या जिवितान कांय करिना जेजू कोत्ता आमकां मातशी लॉस दिसता म्हणपाक. जेन्ना आमी गोवायकी दिता जेजून आमच्या जिवितान कितें केलें तें आमी व्हडल्या व्हडल्या मिलाक रावपाची गरज ना. आमी जें घडलां तें आमी करुया आनी सांगुया सगल्यांक कितें घडलां तें आमच्या जिवितान. होय की ना? Hoy. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Okay. All right. So we'll start with the recap, brother. Okay, we'll start with the recap. Yes. Okay. Recap. Go, Baba Jonina. Yes, sister. गेल्या त्या बुधवाराक ब्रदर विन्सेंटान मागणे म्हणजे कितें ह्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान उलयलो. जी आमी देवाच्या भावार्थाची आसाव ती मागणे करताच आनी जी कोण देवाचेर भावार्थ दवरिनात तो पुर्यान मागणे करता. आमी भावार्थी जाल्यार पुर्यान मागणे कित्याक करूंक जाय आनी मागणे म्हणजे कितें ताचेर समजोणी ब्रदरान आमकां दिली. तर आमकां मागण्याची कित्याक गरज, मागणे कित्याक करूंक जाय. आमी जेजून सगळें आमच्या पासत केलां, घोडलां आनी जोडलां. सगळें संपाडलें आमकां फकत भावार्थ दवरूंक जाय ताच्या उतराचेर आनी जेजूक आर्गां दिवंक जाय. जेन्ना जेजून एप्रितूक रोचली तेन्ना ताणें 5 दिसान सगळें रोचलें आनी 6व्या दिसाक मनशाक रोचलो. आनी मनशाक रोचल्या उपरांत जेजून मनशाक सगळें रोचलें मोनजातीचेर सगळे रानावळ जनावरांचेर झाडांचेर वाऱ्याचेर सगळो अधिकार दिलो. आनी देवान आदामाक संवसाराचेर अधिकार कोण दिलें आनी देव कसो जियोंक म्हूण सांगलें. आनी असो जेजून स्वर्ग पळयता तसो मनशाक संवसाराक दोनीपण दिलें आनी फकत एका झाडाचें फळ खायनाका म्हूण सांगलें. The tree of the knowledge of good and evil. कित्याक जे दिसा तें तूं खातलोय तेन्ना तूं मरतलोय आनी अशेंच घडलें. आदाम आनी एवेन तें फळ खालें आनी जो अधिकारपण जे मनशाक दिल्लो तो देंवचाराक मेळ्ळो.
आता देवाचेर मनशाचो राजा देव मनशाचो राजा जालो. देवचार मनशाचेर राजा जालो. देव उरलो स्वर्गार आनी मनीस देवचाराचो देव जालो. देवा भितर आनी मनशा भितर संबंद तुटलो. आता देवाचो आनी मनशाचो संबंद कसो जावंक जाता? तो आत्म्यान जाता, पण आता मनशाचो आत्मो मेळ्ळो. मनीस मनान मागणें करूंक लागलो. मनान मागणें करता तें देवाक वचना. देवा कडेन मागणें मनान करूंक जायना. देखून देवान एक सिस्टम रचून हाडली आनी ताका म्हणटात मागणें. देवान मनशाक सांगलें की हांव केन्नाच ह्या संवसारान पडचो ना. हांवें तें तुका दिलां, हांव हात लावचो ना. हांवें तुका देव केला, हांव तुमचे भितर पडचो ना. जें तूं करताय तें तूं कर, अशें म्हूण ताणें मनशाक म्हटलें. Prayer was a way to allow God to interfere in the affairs of this world. पूण देव मनशाचो इतलो मोग करता की ताणें मनशाक सोडून दिवंक ना. देवान कितें केलें? देवान प्रवादी धाडले. मोसेस, दानियल, सामुएल, जेरेमाया, इसाक आनी आदी. आनी ह्या प्रवाद्यां कडेन देव उलयतालो आनी आपलें उतर ह्या प्रवाद्यां वरवीं मनशाक दिलें. पूण त्या मनशांनी तें नाकारलें आनी ताच्या उपरांत देव मनीस जाता आनी ह्या संवसारांत आयलो. मनशाचें पातक देव आपणाचेर घेता. ताचें रगत आमकां नितळ करता आनी आमचो आत्मो नवो करता. आनी मनशाचो आत्मो जो मेलोलो आसलो तो जी कोण जेजूचेर बावार दवरतात ती तांचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी आदाम एवे भाशेन पयलीं आसली तशींच जेजू भाशेन आमी वन्नून जाता. देवाक फकत आमी आर्गां दिवंक जाय. ताचेर बावार दवरूंक जाय. कित्याक जेजून सगळें आपल्या कुडीचेर घेतलें आनी मनशाचें मागणें फकत देवाक आर्गां दिवंक जाय म्हूण आमी ताचे भितर आमी एक जाता. जेजू वरवीं देवान आमकां स्वर्गार मनशाचेर आनी देवचाराचेर पदवी दिली. हें व्हडलें काम जेजून आमचे पासत केलें. कित्याक जेन्ना तो 2 वा 3 जाण ह्या संवसारांत कसली वस्त मागूंक एका काळजाची जाता तेन्ना सैतान आमच्या पांयां तळा येता. जेजून कितें केलें? आमी मरता जाल्यार ताचे पासत मरता आनी आमी जियेता जाल्यार ताचे पासत जियेता. जेजू वरवीं आमकां स्वर्ग आमच्या काळजांत उक्तो केलो आनी आमी नवी रचना जाता. आमचें जिवीत एपुरी ह्या संवसारांत आमी जियोंक कशे भाशेन ह्या मागण्या वरवीं आमकां शिकयलें. जे जेजून आमच्या पासत केलां तें स्वर्ग उक्तो केलो आनी इफेन बंद केलें. आतां आमकां ताच्या उतरा प्रमाणें चलपाक गरज. आमी एक नवी रचना जाल्या आनी आमचें थारोन जालां. फकत आमी मनाची नवसरणी करूंक जाय. एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय आनी जी पदवी स्वर्गार संवसाराचेर देवचाराचेर जिवंक दुसऱ्यांक ती दिवंक जाय आनी आमचें जिवीत सारूय ह्या उतरा प्रमाणें चलुया. आमच्या दिसपट्या जिवितान जिवंक या. आमेन. 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 Amen. Amen. Praise Amen. God. Sister देव बरें Jonina, करून, देव बरें जोनिना करून sister. तुका तुवें खरेंच बरें रिकॅप केलें म्हणून. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Jesus. Praise God. Praise God.
Praise God. आर्गां तुका जेजू. Argan tuka Jesu. Thank Thank you, you, Holy Jesus. Spirit. Thank you, Lord. Praise the Lord. आर्गां तुका जेजू. म्हणटच आनी कोण हा गोवायकी दिवपाक? कोणाक गोवायकी दिवंक जाय? तो आमी टीचिंग कॉमेंट्स करूया. ते कोण कॉमेंट्स करूया? Mr. Maria, Yes, brother. what do we do? Yeah, we can start. तांकां गोवायकी दिवपा जाय जाल्यार मागीर पासून दिवपा जाता. Okay. Praise God. Praise God. तर भाव भयणीनो, आमी तुमकां सगल्यांक हांव देव बरी सांज दिवं म्हणटा परतून जी कोण आतां जॉइन जाल्यान ती. आनी आमच्या सिस्टर जोनिनान जे आतां रिकॅप केलां ते आमी कालच्या बुधवारा दीस आमी कितें शिकल्या? आमी शिकल्या की मागण्या वरवीं देवाक वो कितें म्हणटात तो ताका आमच्या जिवितान वो ह्या संवसारान कितें करपाक मेवता मागण्या वरवीं. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना देवान ह्या संवसारान मनशाक रोचलो, ताणें मनशाक पदवी ह्या संवसारान दिली. आनी तो जावन आसा देव स्वर्गार, ताणें मनशाक केलो धोनी ह्या संवसाराचेर. पूण कितें घडलें? जेन्ना ताणें पातक केलें, ती सगळी पदवी देंवचाराक दिली. आनी आतां देंवचार कितें जालो? देंवचार आतां देंवचाराक अधिकार मेवलो मनशा वयर. आनी भाव भयणीनो, आमी आयज आयकलां की देव मनीस जावन आमचे सगळ्या पातकाचे फारीकपण ताणें दिलें. जेजू जावन आसा देव. तो आत्म्यान देव आसलो, तो जेन्ना ह्या संवसारान आसलो तो देव आसलो, पूण तो मनशाच्या रुपान येयलो. आनी कितें केलें जेजून? जे मनशाक फावो जावंक जाय आसलें तें जेजून आपल्या कुडीन सगळे कश्ट भोगले. म्हणजे जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी ताणें आमची पातकां घेतली, एक देव आसून ताणें आपली पातकां आपल्या आत्म्यान घेवंक ना. देवान आमची पातकां आपल्या आत्म्यान घेवंक ना. कित्याक आपल्या आत्म्यान घेतली जाल्यार तो आतां देव जायना. तोय पातक करूंक पावता. देवाक पातक करूंक जायना. पूण देवान एका मनशाच्या रुपान मनीस जावन ताणें हे सगळे पातक आपले कुडीन घेतलें. म्हणजे जेजून आपले कुडीन आमचे कश्ट भोगले. आनी जेन्ना आमी जेजूचेर बावट दवरता तेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, आमचो आत्मो जेजू सारको जावपाक आमकां गरज जेजूच्या खुर्साचेर जें ताणें रोगत वारोयलां ताजेर बावट दवरपाक. आनी जेन्ना आमी खुरीस पळयता तेन्ना खुर्सा वरवीं आमकां कितें कळटा की देव आमचो इतलो शी नासलेलो मोग करता. तो आपलो देव आसून ह्या संवसारान येता मनीस जावन. आनी जे कश्ट तुवें आनी हांवें भोगूंक जाय आसले साश्टाच्या साश्टान निपेडनान ह्या संवसारान ह्या कुडीन आमच्या ताणें कश्ट भोगले. जेन्ना हांव जेजूच्या खुर्साचेर ताणें रोगत वारोयलें ताजेर हांव बावट दवरता की ताणें कितें केलें म्हज्या जिवितान, त्याच वेळार म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता आनी आतां म्हजें तारण जाता. ताजे उपरांत आमी आयकलें की आतां ह्या जिवितान आमकां ह्या संवसारान आमकां खरेंच एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आमकां फकत आमच्या मनाची नडसुल्ली करूंक जाय ह्या उतरा वरवीं. आनी आमच्यान आतां एक क्रिस्ती जिवीत, एक जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत ह्या संवसारान जिवंक जाता. आनी ताजे उपरांत सासणाच्या सासणाक आमचो आत्मो जेजू सारको जाला म्हणून आमच्यान आतां स्वर्गीचें सूख आमच्यान भोगूंक जाता. आनी भाव भयणीनो, या आमी कालच्या बुधवार दीस आयकलां आनी आमी शिकल्या की मागणे जावन आसा देवाक अधिकार. त्या मागणे वरवीं ह्या संवसारान आमच्या जिवितान अधिकार ताका कितें करपाक. आनी आतां जेन्ना आमी जेजूचेर बावट दवरता आतां आमकां फकत अधिकार ह्या संवसाराचेर ना, पूण आमकां अधिकार ह्या संवसारान, स्वर्गार आनी देंवचाराचेर, इफेर्नाचेर पासून अधिकार हा जेजूच्या नांवान.
आणि देखून भाव भयणीनो आता जेन्ना आमी मागणे करता आता आमी जेन्ना आमी देवाक उलो मारता आमी फकत जेजूच्या नांवान ते मागणे करता कित्याक आमकां देवाशी येवंक जाय जाल्यार आमच्या सगळीच्या बापाशी येवंक जाय जाल्यार आमी फकत जेजूच्या नांवान येवंक पावता कित्याक जेजून आमकां सांगला जुवाचो 14वो विसवोर वड 6 तो कितें म्हणटा तो म्हणटा हांव जावन आसा सोत हांव जावन आसा जिवीत आनी हांव जावन आसा कितें सोत जिवीत आनी वाट वाट हांव जावन आसा वाट द वे सोत आनी जिवीत the truth and the life and देखून जेन्ना आमी जेजूचेर बावाट दवरता आता आमी देवाची भुरगीं जाता आता आमच्या देवाचे कडेन येवंक जाता आमी ताच्या गोपान आसा आनी आमकां सगळे देवाचे आमकां भावार्थ वरवीं फावो जाता तर आयज भाव भयणीनो आयज आमी शिकोया मागणे जे आमी कालचे फावटी आयकलां मागणे म्हणजे कितें जेजून आमकां कितें शिकयलां मागणे वयर हें आमी आयज हाचेर नियाळ करूया तर आयज आमी मातुवाचो 6 विसवोर वड 5 उपरांत आमी वाचूया 6 विसवोर वड 5 ताचे उपरांत वाचूया कोणाक म्हाका वाचूंक जाता हांगा जोनिना वाचता Yes, sister. Basta. Go ahead. ओके सिस्टर वाच Can you तुका see दिसता? it on the screen? स्क्रीनाचेर हा वय वय आणि तुम्ही मागणे करतात तेन्ना दोंग्यापुरी जाव नाकात लोकांन आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी हांव तुमकां खरेंच सांगता ताणी आपली मजुरी घेतली पूण तूं मागणे करताय तेन्ना हांव तुमकां ताणे आपली मजुरी घेतली क्लोज 6 विसवोर सो पूण तूं मागणे करताय तेन्ना पूण तूं मागणी करताय तेन्ना तुजी खासग्या कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्तीत आसतो तुमच्या बापाक मागणे कर आनी जो गुप्तीन केल्लें तें पळयता तो तुमचो बाप तुमकां इनाम दितलो प्रेज गॉड आनी ओके 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 आता भाव भयणीनो हो 5वा विसवोर कितें म्हणटा आमकां तो म्हणटा आनी तुमी मागणे करतात तेन्ना केन्ना केन्ना मागणे करतात तेन्ना बरें भाव भयणीनो जेन्ना आमी मागणे करतात तेन्ना डोंगी पोरी जावं नाकात डोंग्या पोरी जावं नाकात भाव भयणीनो आयकात देवाचें उतर म्हणटा डोंग्या लोकांक मागणे करपाक बरें खूब आवडटा आयकतात तुमी हांव म्हणना हे देवाचें उतर म्हणटा आनी तुमी मागणे करतात तेन्ना डोंग्या पोरी जावं नाकात म्हणजे कितें जो डोंगी आसा ताका मागणे करपाक एकदम बरें लागता तुम्ही सगळीच आता अजाप जाली कित्याक हांवें कितें म्हणलें म्हणून जेजूची उतरां तो म्हणटा तुमी मागणे करतात तेन्ना डोंग्या पोरी जावं नाकात म्हणजे आमी डोंग्या पोरी जावं नाका आमकां नाका डोंग्या पोरी जावपाक तर आमी कितें करूंक जाय कुडान भितर वचून मागणे करूंक जाय ना ते फुडें सिस्टर मारिया आमी फकत 5वी वडीर आमी जे वाचता ही जे आमी वाचलां ताचेर आमी पयलेच नियाळ करूया आनी तुमी मागणे करतात तेन्ना
ढोंग्या पोरी जाऊ नाकात जेजू म्हणटा तर आमकां ढोंग्या पोरी नाका जावंक आमी कितें करूंक जाय आमच्या आत्म्यांतल्यान ते मागणे जावंक जाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Amen. सिस्टर तुवें सारको जबाब दिलोय आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो देवाचें उतर म्हणटा आमकां की आमी जावन आसा नव्या कराराची भुरगीं आनी आमकां खरेंच मागणें करूंक जाय जाल्यार आमी कशें मागणें करूंक जाय तें आमी कशें करूंक जाय तें कशें करूंक जाय भाव भयणीनो आत्म्यान आणि स्वतान बरें हें वाचुया 23 आणि 24 वड वाचुया पूण असलो वेळ होय वाच 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 पूण असलो वेळ येता खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो ही खरी बसपी आता आत्म्यान आणि स्वतान बापाची भक्ती करतले कोही कित्याक कोत्तेलीन म्हणल्यार कोही कोत्तेलीन आत्म्यान आणि स्वतान आत्म्यान आणि स्वतान Praise God. आत्म्यान कोही करूंक जाता आमच्यान मागणें आत्म्यान कशें करूंक जाता आमचे तोंडान जेन्ना उच्चारून जेन्ना आदावांक आणि इवेक रोचलो तेन्ना आदाव आणि इव देवाशी कोही मागणें कोत्ताली आत्म्यान कोत्ताली होय की ना Amen. होय होय कित्याक तांचो आत्मो पातकी नासलो ताणें कसलें पातक करूंक नासलें पूण ज्या दिसा ताणें तें फळ खालें आतां तांचो आत्मो मेलो मेलो पूण जेन्ना आमी जेजूचेर बावाट दवरता तो खुर्सार आमचे पासत मेलो ताणें आपले पासत आमचे पासत दोगोत वारोयलें तेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जालो आमचो Amen. आत्मो जेजू सारको जालो आनी आतां आमचो आत्मो जेजू सारको जाला म्हणून आमच्यान आतां खरी बसपी आत्म्यान आणि जो नवो स्वतान. आत्मो जाला आनी स्वतान स्वतान स्वत म्हणजे कितें स्वतान म्हणजे कितें ट्रुथ खरें आनी म्हण ट्रुथ देवाचें कितें उतर आनी ट्रुथ म्हणजे कितें ताचें उतर खरें जावन आसा ताचें उतर भाव भयणीनो जेन्ना आतां आमी मागणें कोत्ता आयकात बरे भाशेन जेन्ना आमी चड उतरां उलयता सायबा अशें कर आनी तशें कर म्हज्या घोवान अशें केलें ही बायल आतां बरी रांदना चड मीठ घातलें हो शेजारी म्हजो असो करता आनी तो सायब म्हाका ऑफिसान त्रास दिता तेन्ना आमी मागणें कशें कोत्ता आत्म्यान आनी स्वतान कोत्ता हो आमी फकत गुणगुणटा आमी कंप्लेन करून मागणें कोत्ता कंप्लेन केल्यार देव आयकता ना त्या मनशाचें मागणें जावन आसा ते मनशाचे मागणें जावन आसा पूण जेन्ना आमी खरें मागणें कोत्ता तेन्ना आमी आत्म्यान कोत्ता कित्याक जें आमच्या कुडीन घडटा तें देव आमकां पडना पूण तो म्हणटा बरें तुमकां कोण वायट कोत्ता कोण सतायता तें सोडात तुमी फकत आत्म्यान म्हणजे आतां तुमी नोई रोचना जाली तुमच्या आत्म्यान करात पूण जें तुमी मागणें कोत्तात उतरां उलयतात ती स्वतान करात म्हज्या उतरा प्रमाणे करात आनी जेन्ना कोण आमकां सतायता कोण आमकां त्रास दिता आनी आमी स्वतान ते मागणें कोत्ता हाचो अर्थ कितें आमी म्हणटा सायबा ह्या म्हज्या घरकाराक बोगोस ओ सायबा ह्या म्हज्या बायलेक बोगोस ओ सायबा ह्या म्हज्या सायबाक ज्या कामाक खूब त्रास दिता ताका बोगोस ह्या म्हज्या शेजारीक बोगोस हांव ताचे पासत मागणें कोत्ता ताका बेसांव न्ही बोर तुजें उतर म्हणटा जेन्ना आमी आमच्या दुस्मानाक पासून मागणें कोत्ता ताचे पासत मागता आनी ताचे पासत बरें मागता आनी ताका बेसांव न्ही बोर म्हूण तुका मागता तेन्ना तूं आमचें मागणें आयकताय पूण जी ते कोत्तात आनी आमी तुका सांगता की तुजो कंप्युटर मातसो डावन जाला म्हणून तुका सांगता तुका अपडेट कोत्ता तुजो कंप्युटर सगळें आमी तुका हें जें घडटा आमच्या जिवितान तें सांगता तेन्ना आमी खरेपणी मागणें करना पूण आमी फकत गुणगुणटा आनी देखून भाव भयणीनो जेजू म्हणटा आयज कितें म्हणटा तो आमकां जेन्ना आमी मागणें कोत्ता खरी बसपी कोत्ता आत्म्यान आनी स्वतान आनी बापाची भक्ती करतले कित्याक
म्हणल्यार असलेच बसपी बाब सोदता. Amen. असलेच बसपी बाब सोदता. देवाक जाय जो लोक ताजे कडेन येता आणि ताजे कडेन मागणे करता आत्म्यान आणि स्वतान. भाव भयणीनो, 24 वड कितें म्हणटा? देव आत्मो आणि ताच्या बसप्यांनी आत्म्यान आणि स्वतान बसूंक जाय. ताका आत्म्यान आणि स्वतान बसूंक जाय. भाव भयणीनो, आमी आयज कितें शिकता की जेन्ना आमी मागणे करता, कसलेच मागणे करता, आमी तोंड उक्तें करा, आमी कॉमेस करता मागणे करपाक, आमकां आजून पासून कोणे सांगूंक ना की आमी खरेंच मागणे करूंक जाय आत्म्यान आनी स्वतान. जेन्ना आमी एक नवी रोजना जाता, आमी जेजूच्या खुर्साचेर बावार जाता, ताणें आमचे पासून द्रोगात वारयलें, तेन्ना आमी आत्म्यान जेजू कडेन येता. म्हणजे आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. म्हणजे आमी ऑलरेडी आमी आतां आमचे मागणे आत्म्यान करता. पण जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता, देवाच्या उतरा प्रमाणे मागणे करता, जेजू तुज्या गायांनी म्हजी पेकोणी जाली, आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेकोणी जाली, बापा तुका हांव आर्गां दिता, वाखाण दिता, तूं व्हडतो देव, महिमा तुका. हांव तोंड उक्तें करता आनी ताका महिमा आनी वाखाण दिता. देवाचें उतर म्हणटा, आतां हांव स्वतान उलयतां, कित्याक आमकां जाय सगल्यांक जी आमी खरेंच भावार्थी आमचे तोंड उक्तें करून फकत आमच्या बापाक, आमच्या सोबीच्या बापाक आनी जेजूच्या नांवान फकत आर्गां वाखाणडी बसपी दिवपाक आमी जी ताचे उतरां सांगतात. म्हणजे आमी केन्ना दुसऱ्याक कितें बरें म्हणटा, जेन्ना दोन घोव आनी बायल काजार जावपाची आहा आनी ती कितें म्हणटात, अरे डार्लिंग म्हणटात, अशें म्हणटात, तशें म्हणटात, असल्यो वस्तू आमी देवाच्या उतरा वरवीं आमी आमच्या देवाक सांगूंक जाय, सायबा तूं म्हजो सर्वंटार, तूं म्हजो पेकोवणार, तूं एक बरो देव, तूं म्हजो देव जो तुवें म्हाका रोचलाय, तूं म्हजो रोचणार. हे सगळीं उतरां आमी देवाक म्हणटा. कित्याक ही उतरां जावन आसा आमच्या पवित्र पुस्तकांत बरयल्लीं, आमच्या देवाचें नांव तें, पळय तूं म्हजो सगळो म्हणजे सगळें बरें पळयता. ह्यो वस्तू हांव म्हज्या देवाक म्हणून हांव ताका वाखाण दिता. खरेंच म्हज्या जिवितांत त्रास येवं, पूण हांव ताका आर्गां आनी वाखाण दिता. कित्याक आतां हांव स्वतान ते म्हजे मागणे करता. आतां जेन्ना म्हजें तोंड उक्तें करता, तेन्ना म्हज्या देवाक हांव आर्गां आनी वाखाण दिता. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच नवी रोसना जाता, आतां देव आमचे मागणे आयकता. कित्याक जो आत्म्यान नवो जाला, खरें एक नवी रोसना जाल्यार तांचे भितर जावन आसा एक पवित्र आत्मो आसा, आनी पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता आमच्या मनाची नडसुणणी करपाक. आनी जेन्ना आमी मनाची नडसुणणी करता देवाच्या उतरा वयर, आतां आमच्यान जे मागणे करता आमी फकत मागणे करता ते उतर घेवन. बिश्टी उतरां उलयना, हें कर तें कर, सगळें कितें घडलें, हें तें कितें कितें पावस पडलो, गीम जालें, गरमी जाली, ह्यो सगळ्यो खबरो आमी सगळ्यो सोडटा आनी देवा कडेन फकत ताचें उतर आमी परतून उलयता. जेन्ना आमी देवा कडेन येवन ताचें उतर आमी उलयता, देव आमचें उतर आयकता. तर आमी परतून वसया. आमी कितें शिकतले? महत्वाचो 6:20 कितें वाचतले आमी? मागणे वशी. होय, 5वा विस्वर. आणि तुम्ही मागणे करतात तेन्ना डोंग्या परी जाऊ नका. डोंगी कितें करता? जाऊ नका. डोंगी लोक कितें करता? डोंगी लोक खूब उतरां उलयता, खूब सांगता, सायबा अशें जालें, तशें जालें सायबा. पूण आमच्या उतरांचेर आमी कितें उलयता तें आमकां आमीच नको. आमी खूब उतरां उलोवंक सोदता आनी ती उतरां जेन्ना आमी उलयता आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक सोदता की हय आमचे कितले बरे मागणे, कितली उतरां आमी उलयल्या, कितले उतरां आमी सांगल्या. आनी लोक म्हणटा, अरे बरे मागणे केले रे बाबा, अरे कितें उडयले रे बाबा, कितें फेस्त उडयले रे, कितें मागणे उडयले, सामके ठाण उडयले रे. ते मागणे तुका केल्ले वा देवाक केल्ले? तूं म्हाका म्हणशी जालें, अरे तुजे मागणे एकदम बरे जाले, ते मागणे तुका केल्ले वा देवाक केल्ले? भाव भयणीनो, जेन्ना एक घोव, ऐकात, जेन्ना एक घोव आपल्या बायले कडेन आसता हॉटेल रेस्टॉरंट मध्ये, अजून ताचें काजार जावना, ती आतां बसल्या एका मेजाचेर आनी घोव आपल्या गर्लफ्रेंडाक म्हणटा, अरे डार्लिंग हांव तुजो खूब मोग करता, तूं एकदम बरी सोबीत आनी कितले बरे बरे म्हणटा,
सायडीक जो बसला मेजाचेर तो आयकता आनी म्हणटा, अरे तू कितें सांगताय रे बायले, अरे कितें म्हणटाय रे तू, ताका कितें पडला, जो सायडीक बसला ताका कितें पडला, ताणें म्हणटा अरे तू काय बरें वस्तू म्हणटाय मरे तुजे बायले, तो कितें म्हणटलो, तो चेडो उठतलो आनी म्हणे तुका कितें पडला रे, तू तुजें काम पळय, तू जेवता जाल्यार जेवपाक येयला तू जेव रे बाबा, हांव कितें म्हज्या गर्लफ्रेंडाक म्हणटा तुका कितें पडला रे, हांवें बरी उतरां उलयलें, तू कित्याक आयकता रे हांगा, तू मातसो बोगी राव मातसो म्हणटलें हांव. पूण जेन्ना आमी मागणें करता आमी एकामेकाक सांगता अरे बाबा कितें उडयलें रे मागणें, कितें शर्मा उडयलो रे बाबा, सारको ठाण शर्मा उडयले, म्हाका सामकें फेस केलें मरे आयज. आमी आमी असलीं उतरां आनी शर्मा आनी आमचें शिकप दिता, दुसऱ्यांक शिकोवन दिता, दुसऱ्यांक आमकां म्हणपाक अरे बाबा बरें उडयलें तें सजमणी दिवपाक खरेंच आमी तें उतरां आमी देवा कडेन उडयल्या. भाव भयणीनो, जेन्ना एक डोंगी आपलें तोंड उक्तें करता तांकां जाय, आनी भाव भयणीनो हांव म्हणना देवाचें उतर म्हणटा, सो आमकां गरज नाका व्हडले मागणे करपाक, व्हडले मागणे करपाक, केन्ना आमच्यान एक ल्हान मागणें करूंक जाता. आनी तुमकां सांगता पळय ल्हान मागणें तें, जेजू हांव तुजो मोग करतां, कितलें सोबीत मागणें, जेजू हांव तुजो मोग करतां. आनी ते वाटेन जेजू उलयता, खरेंच म्हज्या भुरग्या, खरेंच म्हजी चली तूं म्हजो मोग करताय, वय सायबा हांव तुजो मोग करतां, को मोग करताय, हांव तुजें उतर पाळटां, वय तुजें उतर पाळटां, व्हेरी गुड, तूं म्हजो मोग करताय, हांवूय तुजो मोग करतां. पूण एकलो येता, जेजू हांव तुजो खूब मोग करतां, खरेंच मोग करताय, वय सायबा हांव कितें करतां, ना हांव मिसाक वेतां, हांव खूब तेर्स करतां, हें करतां तें करतां, तूं खरेंच मोग करताय म्हजें उतर पाळ, तुजें उतर, कितें उतर सायबा, हांव पळय कितलो तेर्स करतां, मिसाक सद्दां वेतां, पळय म्हजें मागणें, जेन्ना उबो रावतां, दिमी घालतां, साती सांक्रामेंता कोणें बसता तिचोर हांव दिमी घालून रडोन मागणें करता, कोणूच येना थंयसर, हांव एकटो आसतां आनी हांव खूब मागणें करतां, उपास सगळ्यांच्यो करता. खबरो सांगता तुका, पळय तुजो कंप्युटर मातसो, तुका इतलें संवसारचें पडना सायबा, देखून हांव तुजे कडेन येतां सद्दां आनी तुका सगळ्यांनी म्हज्या शेजाऱ्यांच्यो, म्हज्या बायलेच्यो, घरकाराच्यो, म्हज्या सायबाच्यो खबरो सांगता, हे म्हजें मागणें, हांव सद्दां सांगता सायबा तुका, देखून हांव खरेंच तुजो मोग करतां, कित्याक तुजो कंप्युटर मातसो स्लो जाला, खूब तुका लोक आतां पळोवपाक आहा, देखून तुजो कंप्युटर अपडेट करता. हें जावन आसा आमचें मागणें, डोंग्यापणी. भाव भयणीनो, आमकां नाका व्हडले व्हडले मागणे करपाची गरज, आमी फकत ताचें उतर पाडूंक जाय, फकत आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलूंक जाय. आनी जेन्ना आमी ताच्या उतरा प्रमाणे देवाक आमी मागणें करता, आमी चोत्रायन म्हणटा, आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, आमी चड उतरां उलयत जाल्यार जाणूय कितें जाता तें, आनी तें उतर आमी पाळिना, आमी केन्ना म्हणटा जेजू तूं म्हजो सर्वंटार, जेजू तूं म्हजो राखणदार, जेजू तूं म्हजो सोमी, आनी 2 मिनटांनी कोण दारार मारता, अरे कोण येयलो रे, अरे कोण येयलो रे दारा कडेन, अरे दारा कडेन, पळय 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 पळय, आमी भिरांतीन हांव, मागीर कोणें थंयसर लागीं कोणा कडेन शेजाऱ्या कडेन कितें कोरोना व्हायरस जालें, आमी सामकी भिरांतीन भितर आमकां भायर सरोंक येना, पूण जेजू म्हजो राखणदार, उतरां उलयता आमी, पूण खरें म्हणल्यार आमी भावार्थ दवरता काय, आमी खूब वस्तू उलयता. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता मागणें करपाक, आमी चिंतून तें उतरां उलोवंक जाय, आमच्यान कांय उतरां उलोवंक जायना जाल्यार आमी फकत म्हणूंक जाय, जेजू हांव तुजो मोग करतां, तुजी म्हाका कृपा दी, तुजें उतर पाळपाक. तें बरें मागणें जालें, तें स्वताचें मागणें जालें, तूं जाणय तूं कितें कोत्ताय तें, तूं जाणय की तुज्यो उतरां तुज्यो कोडण्यो बरोबर ना, पूण तूं कितें कोत्ताय तें देवाक सांग, बापा म्हाका तुजो आदार दी, पवित्र आत्म्या म्हाका तुजो आदार दी, हांव तुका म्हजो राखणदार म्हणटा, पूण खरेंच जेन्ना हांव भायर घरा सुट्टा, म्हाका इतली भिरांत येता, म्हाका कांयच फुडें वचोंक जायना, पूण तूं म्हजो राखणदार, आनी तूं म्हजो राखणदार म्हणून तूं म्हजे बरोबर तूं म्हज्या सांगाता हाय म्हणून हांव आतां भायर सरतां आनी सगळीं म्हजीं कामां करतां. आतां तुजो राखणदार तुजो खरो राखणदार जाता. भाव भयणीनो, बिश्टी आमी तोंडान उक्ती म्हणल्यार सायबा महिमा हालेलुया खूब उतरां उलयता, पूण खरें म्हणल्यार आमचें जिवीत त्या उतरा प्रमाणे जाता काय. देखून आयज जेजू म्हणटा, तुमी मागणें कोत्तात तेन्ना
ढोंग्या पोरी जाऊ नाका. बिश्टें तोंड उक्तें करून बिश्टें आमचो कोण एक आमची भयण वा आमचो एक ब्रादर मागणे कोत्ता म्हणून तो बरे मागणे कोत्ता म्हणून आमी ताका ताचे भाशेन करपाची गरज ना. आमी फकत ते मागणे आमच्या काळजांतल्यान कळ्ळे. खरें आमीच जाणो खंय आमचो 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 संबंद हा देवाशी. आमच्यान थोडे उतरां उलोवंक जाता पूण ती थोडी उतरां काळजांतल्यान आमी म्हणुया. जे आमी म्हणटा ते खरेंच देवाक ते मानता तशें करया. बिश्टी उतरां करपाची गरज ना. कित्याक जो कोण चड व्हडली मागणे करता, व्हडले व्हडले प्रेगादर भाशेन मागणे करता पूण खरेंच तांचे जिवीत त्या मागण्या परबें ना, त्या मागण्या प्रमाणे ना जाल्यार ती आतां कोण जातात? ती आतां कोण जातात भाव भयणीनो? दोंगी. ढोंगी जातात. आनी जेजू म्हणटा ढोंग्या परी जावं नाकात. थोडे उतरां उलयात. कित्याक आमकां आमच्या मागण्या वरवीं आमच्यान खूब व्हडली चूक आदरम जाता. भाव भयणीनो, हांव तुमकां म्हजीच खबर सांगता. ही म्हाका जेन्ना म्हाका उतराचें सोत हांव नको आसलो, हांव सजमतालों की एक वर हांव तोंड उक्तें करून खूब मागणे करीत जाल्यार देव म्हजें आयकतलो. म्हणटा हांव कितें करतालो मागणे करतना पयलीं हाचे मागणे ताचे मागणे देव अशें म्हजें पडटा आनी खबरो सांगतालो म्हज्या मागण्यांनी. एक दीस जेन्ना हांव वाचतालो हो 5वा विस्वर 6 विस्वर वड 5 वाचतालो. पवित्र आत्मा म्हणून ढोंग्या पोरी जावं नाकात आनी मागणे कोत्ताना ढोंग्या पोरी जावं नाकात. हांव हांगा ह्याच 5वा विस्वर 5 वडीर थिचूनच थांबलो आनी नियाळ करूंक लागलो. कितले फाटी हांवें ढोंग्या भशेन मागणे केला, कितले फाटी हांवें उतरां उलयलां, कितले फाटी हांवें सांगलां देवाक सायबा तूं म्हजो राखणदार, म्हजो पेकोवणार, हे ते. पूण म्हजें खरें म्हणल्यार म्हजो जो भावार्थ आसलो फकत उतरां उलयल्यान, पूण म्हज्या कोन्यांनी केन्नाच हांवें ताका म्हजो राखणदार वा म्हजो सरवणदार वा म्हजो पेकोवणार म्हूण केन्नाच मानूंक ना. पूण उतरां उलयलां आनी हांव ढोंगी भाशेन जालां. आयज भाव भयणीनो, ढोंग्या पोरी आमकां जावपाची गरज ना. आमच्यान थोडे मागणे करूंक जातात. आनी आमी फुडें वाचया. लोकान आपणाक पळोवचे खातीर लोकान आमकां आपणाक पळोवच्या खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर नाक्यार उबे रावून ताका कितें कशें म्हणटा तें उतर? आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. नाक्यार उबे रावूंक. वय. पूण भाव भयणीनो, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया. आमकांच एक प्रश्न विचारुया. जो कोण एक खरेंच ढोंगी आसा तो आपलो चोत्राय देवाचेर दवरिना. तो पळयता अरे कोण पाद्री पळयता गाय, म्हजे शेजारी पळयता लोक समजो देव मंदिरान इगोर्जेन जेन्ना आमी भितर सरता आमी मागणे कोत्ता, आमी दिमी घालता, आमी सरपडटा, पवित्र ब्लासड सॅक्रमेंट भितर आहा आनी आमी खूब हे कोत्ता, अशें कोत्ता, तशें कोत्ता, दिमी घालता, हे दाखयता. आमी भितर सगळ्यांक दाखोवपाक कोत्ता गाय. खरेंच आमी जेन्ना मागणे कोत्ता आमची चोत्राय आमच्या देवाचेर आसा, जेजूचेर आसा. खरेंच ताणें हो मोग जो आमी आपणायला, तो खुरीच ताणें भोगला आमचे पासून खुर्सार. तो मोग आमी आपणायला आमच्या जिवितांत. ताणें कितें घडलां तें आनी त्या मोगान आमी येता ताचे कडेन फकत ताका आर्गां आनी वाखाणणी दिवपाक. तेन्नाच भाव म्हणून लोकांक पळोवनी कितें करता तें पळोवनी. आतां आमी जाणो आमी काळजांतल्यान आमी ते मागणे कोत्ता. पूण जेन्ना आमी देवस्थानांनी इगोर्जेन देव मंदिरान आमी येता, कित्याक आमी येता? लोकान आपणाक पळोवच्या खातीर. हे आमी करपाक येत जाल्यार आमी दुसऱ्यांक दाखोवपाक अरे बाबा आमी खरेंच एकदम भाग्यवान, आमी एकदम भाग्यवान मनशां. आतां म्हाका जाय त्या पॅरिश कावन्सिलान भितर सरपाक, म्हाका जाय त्या प्रे ग्रुपाचो लिडर जावपाक. आतां सगळ्या लोकांनी पळोवंक जाय. ते म्हणटले हय रे बाबा ती खरेंच मागणे करता, तो एकदम पवित्र मनीस. खरें की पळय तो जेन्ना मागणे करता कोण थोडो व्हिडिओ बी काडटा आनी पाटीलदाराक दाखयता. तो पळय सामको शांत, ताचें आंज पडव्याचें तोंड पळय ताचें. आनी ताका घरा वचून सांगीत जालें ताचे बायलेक घरकाराक तुजो को आहा. अरे सायबा तो शांत फकत इगोर्जेन ना, पूण हांगा घरान सामकें आमकां त्रास करून उडयता. सगळो सोरोप येता. पूण जेन्ना इगोर्जेक येता शांता भाशेन सगळ्यांक दाखयता. आतां
लोकांक आपणाक पळोवच्या खातीर तो थिंचोर येता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या कारणा लागून आमी इगोर्जेर देवस्थान भितर सरता, हांव म्हणना की आमी सगळीं कोत्ता अशें, पूण आमी जाणो आमच्या काळजान आमी येता ते मागणे करपाक, खरेंच लोकांक दाखोवपाक, हो आमी फकत हो जो मोग आमी आपणायला जेजूचो, हो आमी मोग आमच्या देवाक सांगपाक की खरेंच तो आमचो सर्वंडार, आमचो पेखोवणार, आमचो देव म्हणून ताका आर्गां आनी वाखाणणी दिवपाक आमी ताजी भोसपी करपाक आमी आयल्या ती आमीच जाणो. त्याच्या उपरांत कितें म्हणटा, हांव तुमकां खरें सांगता म्हणटा, ताणेय आपली मजुरी घेतली. ताणें आपली मजुरी घेतली. हाचो अर्थ कितें भाव भयणीनो? जो लोक वचनी खूब व्हडली उतरां उलयतात, लोक म्हणटा अरे कितें मागणे केले, मागीर इगोर्जेन आयले आमी दिमी घातली, एका भाग्यवंत भाशेन, एका आंच बडयो भाशेन आमी तोंड केले आनी सोरपोट केलो आनी लोक पळयता आमकां. पूण आमचें काळीज खरेंच देवा कडसून ना. तर तेन्ना आपली मुजरी आमी घेता. मुजरी म्हणजे कितें? लोक तुका म्हणटलो अरे खरेंच भाग्यवंत मरे तूं, काय बरे मागणे केले रे बाबा तुवें. आतां हेच जावन आसा आमची मुजरी, होच जावन आसा आमचो इनाम. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी मागणे करता, आमी मनशांक दाखोवपाक की आमी कितले बरे मागणे केले, ताका लागून आमी करिना. जेन्ना आमी मागणे करता, आमी कोत्ता कित्याक आमचो संबंद जेजूशी घट आसा, आमचो संबंद ताच्या उतरा वयर घट आसा. खरेंच आमी ताजें उतर पाडूंक सोदता, खरेंच आमी ताजो मोग कोत्ता, आमी ताजें उतर पाळटा. आनी जेन्ना आमी देवा कडेन येता मागणे करपाक, आतां आमी फकत ताजें उतर घेवन आमच्या तोंडाचेर, आमच्या काळजांत जें आसा तें आमी ताका भेटयता, आमी ताका आर्गां आनी वाखाण दिता. हेच मागणे देवाक मागता. पळय सय वडीन कितें म्हणटा, पूण तूं मागणे करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुपीत आसतो तुज्या बापाक मागणे कर, आनी जो गुपीत केलें तें पळयता तो तुमचो बाप तुका इनाम दितलो. हांव म्हणना भाव भयणीनो की जेन्ना आमी मागणे करता, आमी फकत आमच्या कुडीन वचूंक जाय, दार खरेंच बंद करूंक जाय. केन्ना केन्ना आमच्या घरान फकत एक वा दोन रूम आसता, आमच्यान एक रूम आमच्या एकेच रूमान वचोंक जायना, नाहीतर आमच्या सगळ्या भुरग्यांक आमी सांगतले, गोंयकार सांगता तुम्ही सगळीं भायर वचा, आतां म्हज्या मागणाचो वेळ जाला, आतां तुम्ही सगळीं भायर वचात, तुम्ही कितें करतात ते भायर करात, गार्डनान करात, कित्याक आतां म्हजो वेळ जाला मागण्याचो. आमी बरें कोत्तले काय? आमी बरें कोत्तले काय? आमी मागणे करून आमच्या घरकारांक, आमच्या सगळ्या भुरग्यांक भायर धाडटा. म्हणटा कित्याक आमी आमच्या कुडीन देवाचें उतर म्हणटा आमी कुडीन वचोंक जाय, ते दार बंद करूंक जाय. देखून आतां फकत एकूच कूड आहा म्हणून आमी सगळ्यांक आमच्या घरांतल्यान धांवडायता ते मागणे करपाक. हे देवाक मानतले काय? ना. म्हणटच ह्या उतराची सजमणी म्हणजे कितें भाव भयणीनो? ह्या उतराची सजमणी म्हणजे कितें? मागणे करतना आमी मागणे लोकांक वजीर करपाची गरज ना. वय जेन्ना आमी इगोर्जेन येता, आतां आमी बरोबर मागणे करता, आतां आमी बायबल क्लासीन येता, आमी सगळे कडेन बरोबर मागणे करता. पूण जेन्ना आमी खरेंच देवाशी मागणे करूंक जाय, म्हणजे आमचो संबंद घट करूंक जाय, आमी सगळ्यांक सांगपाची गरज ना, अरे बाबा तुम्ही आता सगळीं ओगी रावता, आतां हांव जे मागणे करता सगळ्यांक एनाउन्स करते बरें रेडिओ भाशेन, ऑल इंडिया रेडिओ, आतां हांव मागणे करता, तुम्ही सगळीं ओगी रावात, काय म्हणनाकात. लोक हासतलो तुका. आमी जेन्ना मागणे करता, आवाज येवनी, ट्रेन स्टेशनार आमी आसुनी, फ्लायटीर आसुनी, बाजारान आसुनी, आमचे मागणे आमच्यान काळजांतल्यान करूंक जाता. हाचो अर्थ कितें भाव भयणीनो, की आमी फकत कुडीन वचोन मागणे करपाची गरज ना. आमी खंयसरूय आसा, प्रायर आसा, दोंगरार आसा, सुपर मार्केट आसा, गाडयेन आसा, ट्रेन स्टेशनाचेर आसा, ट्रेनीन आसा, बाशीन आसा, आमच्यान मागणे करूंक जाता. कित्याक आमचे मागणे त्या उतरा वरवीं काळजांतल्यान आमच्यान फकत देवाक आमच्या आर्गां दिवंक जाता, ताका वाखाणणी दिवंक जाता, त्या उतराचेर आमच्या नियाळ करूंक जाता. देखून जेन्ना आमी तो संबंद दवरता देवाच्या उतरा वयर आनी त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी मागणे करता, आतां आमी खंयसरूय आसूं,
आम्ही आता आमच्या कुजनान म्हणटा आम्ही भाकऱ्यो करता आमच्यान मागणे करूंक जाता त्याचे उतर आमच्यान म्हणूंक जाता आमच्यान तिथं त्या उतराचेर आमच्यान नियाळ करूंक जाता त्या उतरा वयर आमच्यान एक मागणे करूंक जाता आणि भाव भयणीनो आम्ही कितली जाणां आम्ही घरची जी आसा आम्ही हाऊस वाईफ म्हणटा आम्ही जेन्ना आमकां हुस्के आसा आमच्यान भाकऱ्यो करूंक जायना आमच्यान शीत कोडी करूंक जायना आम्ही हुस्क्यान आमच्यान करूंक जायना हांव विचारता तुमकां जेन्ना आमकां हुस्को आसा आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या हाचेर ताचेर तेन्ना आमच्यान रांदूंक जायना जाता हांव विचारता तुमकां जेन्ना आमकां जाता. हुस्को आसा आमच्यान रांदूंक जाता होय होय जेन्ना आमकां हुस्को आसा आमचे मन हाचेर हा ताचेर आमच्यान तरी आमच्यान रांदूंक जाता आनी आमचें जेवण एकदम बरें जाता आमी हुस्के आसा म्हणून ते आमचे मीठ चड जावचें ना हें चड जावचें एकदम बरें जातलें तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमी हुस्क्यान आमच्यान इतलें काम करूंक जाता कितलें बरें आमी जेन्ना देवाच्या उतराचेर आमी आमची चोत्राय धरून आमच्या त्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करून आमच्या मनाची नोडसणी करून आतां आमच्यान तें रांदप करूंक जाता आमच्यान सुपर मार्केट कडेन वचूंक जाता आमी फकत आमच्या मनाची नोडसणी करूंक जाय कित्याक जेन्ना आमी तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आसा तो आतां आमकां त्या उतराची तो याद दिता आनी आतां आमच्यान तें उतर आमच्या काळजान धरून आमच्या मनाचेर नोडसणी करून आतां तें मागणें करूंक जाता आमच्यान आमचोच ट्यून करूंक जाता आमच्यान म्हणूंक जाता बापा तुजो मोग करता कितें म्हणूंक जाता पूण त्या उतरा वयर जें तें उतर आमकां पवित्र आत्मो दिता त्या उतराचेर जें आमी शिकल्या तें नियाळ केलां तें काळजान दवरलां ताजे वयर आमच्यान मागणें करूंक जाता आमच्यान एक कांतार करूंक जाता आनी तें जावन आसा खरें काळजान तान आमचें मागणें आनी भाव भयणीनो हे जे मागणें आमी करता लोक बोबो मारता हें करता आपलें काम करता पूण ह्या सगलो आवाज जो येवन आज तरी सुद्दां आमच्यान तें मागणें करूंक जाता आनी देव पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आहा तो आमचो संबंद दिसान दीस देवाशी घट करून वेता आनी तेन्नाच आमकां खरेंच सगळे देवाचे आमकां फाव जाता कित्याक आतां आमचो संबंद घट जाला आतां आमी देवाच्या पवित्र आत्म्याचे उद्देशी आमी आमचें जिवीत चलयता आनी आतां हे जे उतरा वरवीं आमी मागणें करता आतां आमकां सगळे देवाचे फाव जाता होय की ना होय ब्रदर होय आनी देखून भाव भयणीनो आयजतान आमी जे मागणें करता आमी जे आमचो संबंद आसा देवाशी आयजतान आमी बदलून घेवया फकत आमी चड 2 वरां 3 वरां सकाळीं उठलीं आनी खूब मागणें केलें खूब उतरां उलयलीं आनी आमकां दिसलें बरें मागणें केलें 1 वर जालें आमचें मागणें 2 वरां जालीं आमचें मागणें उलयता सगलो देवाचो कंप्युटर आमी अपडेट करता हें सगळें बंद करुया थोडो एक देवाचें उतर थोडे एक पॅसेज घेवया ताजेर वाचुया ताजेर नियाळ करुया आनी तें मागणें करुया आनी आमी पवित्र आत्म्याक विचारुया आनी सांगुया मागणें आमच्या पवित्र आत्म्या म्हाका तुजी जाणवाय दी म्हाका तुजो आदार दी म्हाका तुजी शक्ती दी म्हाका ही सजमणी दी की हें उतर हांव ह्या दिसा पाळटलो आनी खरेंच जेजूचो मोग करता म्हणून ताका दाखयतलो हें उतर पाळून कितले व्हड मागणे आमचे कितले मोलादीक मागणे जातले आमचे आतां ना तर बाबडे कितली उतरां आमी म्हणटले हांव तूं म्हजो सर्वंटार तूं म्हजो दोनी तूं म्हजो देव आनी नाचतलें हांव हें करतलें पूण खरें म्हणल्यार फकत बिश्टींग उतरां डोंग्या भाशेन आमी चड उतरां उलयतले पूण खरें आमी तें उतर पाळचें ना पूण जेन्ना आमी तें थोडें म्हणटा आनी जेजूक म्हणटा पवित्र आत्म्याक म्हणटा म्हाका आदार दी त्या उतरा प्रमाणे चलपाक तेन्नाच की भाव भयणीनो आमचो संबंद देवाशी आमचो संबंद जेजूशी पवित्र आत्म्या उद्देशी खोट जात वेतलो आनी आतां हे जे मागणे आमी करता दिसान दीस त्या मागण्या वरवीं आमचो संबंद आमचें जिवीत सगळें बदलतलें आनी आतां जेन्ना आमी उलयता आमी कितें करता ढोंग्या भाशेन करचें ना खरें आमचें जिवीत एकदम बदलून आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार सारखे आमी आमचें जिवीत सादतले फुडें वाचया आमी सिस्टर जोनिना फुडें वाचया 7 आनी 8 विसवोर आणि आपल्या बोल. उतरांच्या बडबडाक लागून आपणाक आयकतले म्हूण विदेशी समजतात देखून
तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशां पोरी परतून परतून तेच उतरांनी मागणे करी नाकात. कितें म्हणटा ह्या तो पासत कितें म्हणटा राव सातवी वोड आमी पोत्तून पळोवया. आनी आपल्या उतराच्या बडबडाक सायबा बुगोस बडबडाक तुमी केन्ना आयकलां बडबडाक? केन्ना आयकलां आमी बडबडाक म्हणजे कितें? आनी आपल्या उतराच्या बडबडाक लागून आपणाक आयकोतेले म्हूण विदेशी समजतात देखून तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशी पोरी परतून परतून तेच उतरां मागणे करी नाकात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी तुम्ही 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 हांव नको तुमी आयकलां जाल्यार पूण जेन्ना आमी केन्ना आमी ह्या लावड स्पिकराचेर हांगा आमच्या गोंयांत केन्ना लावड स्पीकर घालता आनी आमी आयकता तो केन्ना तुमी आयकलां? हांवें आयकलां. हांव गोंयांत आतां इतलीं वर्सां ल्हान आसतना हांव आयकतालो, पण आतां लावड स्पीकर मातशे चड मातशे आतां बरे लावड स्पीकर मेळटा. उणे जाल्यात. साऊंड सिस्टम बरें जालां आतां सामकें तें आयकता तें आयकूंक जाता. केन्ना तुमी आयकलां? केन्ना तुमी आयकलां? वय. वय तुमी वय. आयकलां. होय ब्रदर. आतां तुमी जे तें आयकलां गडो 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 आतां आमीच आमकां विचारुया, जेन्ना आमी मागणें करता आमी खरेंच गडो 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 करता ओ आमी खरेंच काळजांतल्यान तें थोडी उतरां जी आमी खरेंच आमी आमच्या काळजांतल्यान करता, खरें आमी जें उतरां उलयता तें खरेंच आमी स्वता वरवीं उलयता काय ओ आमी फकत बिश्टीं उतरां उलयता? आमीच आमकां विचारुया. तुमकां जबाब दिवपाची गरज ना. भाव भयणीनो, जे आमी गडो 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 आयकता लावड स्पीकराचेर आनी जेन्ना आमी मागणें करता ह्या दोन मागण्यांनी तुमकां कितें सेम दिसता? कितें सिमिलॅरिटी दिसता? हांव तुमकां विचारता. तुमकां ना. गरज ना सांगपाक. कित्याक भाव भयणीनो, कितले पाटी देवाचें उतर सांगता आमकां ह्या लोकां भाशेन तुमी परतून परतून तीच उतरां मागणें करी नाकात. फकत हे मागणें करतना काळजांतल्यान म्हणात, सायबा जेजू हांव तुजो मोग करतां. सायबा जेजू हांव जाणो तूं म्हजो मोग कोत्ताय. सायबा जेजू तूं काकूतकार आनी खरेंच काकूतकार जाल्यार तूं ती काकूत आपणायताय, कित्याक तूं आर्गां दिताय. आर्गां तुका जेजू तूं काकूतकार दिवं. आर्गां तुका जेजू तुजी काकूत, तुजी मोहिमा, तुजें सगळें बरेंपण हांव ह्या वेळार आपणायतां. आनी हांव जाणो की ह्या वेळार जेन्ना हांव तुका आर्गां दितां तूं म्हाका सगळें म्हज्या जिवितांत बरें कोत्ताय. हे थोडे मागणें केले भाव भयणीनो, इतले मोलादीक मागणें जाता आनी देव तें आयकता, कित्याक खरें तें आमच्या काळजांतल्यान आमी म्हणलें म्हणून. देखून भाव भयणीनो, खूब उतरां उरपाची गरज नाका आमकां. आमी जे बुड्डा खरेंच आमच्या काळजांतल्यान आमी तें उतरां उलोवया. 8वो विस्वोर वाचुया सिस्टर. 8वी वोड, नॉट 8वो विस्वोर, 8वी वोड. ह्या पासत बापा कडेन तुमी मागचे आदींच तुमकां त्या वस्तूची गरज आसा म्हूण बाप जाणा देखून तुमी ताचे पोरी जावं नाकात. कितें म्हणटा जेजू? ह्या पासत बापा कडेन तुमी मागचे आदींच, बिफोर यू इवन आस्क, तुमकां ते वस्तूची गरज आसा म्हूण बाप जाणा देखून तुमी ताचे पोरी जावं नाकात. भाव भयणीनो, आमचो सर्गीचो बाप जावन आसा एक मोगाळ देव. आमचो सर्गीचो बाप जावन आसा एक मोगाळ देव. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो आमचे पासत. ताणें आपल्या पुताक आमचो जागो, म्हणजे आतां आमी खुर्सार वसोंक जाय आसलें, वय की ना? आमच्या पातकाचें फारीकपण आमकां दिवचें पडटलें आसलें, वय की ना? आमकां वय. सगळे कोश्टडॉग भोगूंक जाय आसलें ना? आनी देखून देव आमचो इतलो मोग करता, तो आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारांत धाडटा एक मनीस जावन. आनी तो बाप जो आमचो इतलो मोग करता, तो त्या वस्तूची जी गरज आसा आमकां,
तो पयलोच जाणो, आमचो बाप जाणो या आपल्या भुरग्यांक कितें जाय तें देखून चड वस्तूची चड उतरां उडोवपाची गरज ना आमकां. बापा हें दी म्हाका, तें दी म्हाका. पळय मुज्या शेजाऱ्याक व्हडली गाडी आहा, मुजी आतां 1942 ची मारुती पडल्या, एम्बेसडर पडला, आतां ताका स्पेअर पार्ट मेळना. मातशी म्हाका एक मेर्सेडीज बेंज दी. हांव आतां म्हाका रीण काडपाक म्हाका ते बँकेन म्हाका अप्रुव्हल दिलो म्हणून हांव तुजे पासून मागणें करता आनी तुवें म्हाका हे गाडी दिल्या म्हणून हांव तुका पयलेंच आर्गां दिता. कसले मागणें केले आमी? शेजाऱ्याक गाडी बरी हा म्हणून म्हाका एक गाडी जाय. म्हाका म्हापश्यांत मडगांव वचोंक जाल्यार म्हाका एम्बेसडर वचोंक जाता, पूण आतां म्हाका जाय म्हज्या शेजाऱ्या कडेन नो जी मारुती गाडी आहा, मारुती आतां कसली आहा, म्हाका दिसता मर्सिडीज आहा, ती गाडी जाय म्हाका. आनी बापा म्हणटा, अरे बाबा भुरग्या म्हज्या, तुका खंय वचोंक जाय? म्हापश्यांत मडगांव वचोंक जाय न्ही, तुजी गाडी बरें काम करता मरे, चल रे गाडयेन वच तूं, तुका आनी कित्याक शेजाऱ्याची गाडी जाय? पूण आमकां जाय शेजाऱ्याची गाडी, आमकां कितें जाय तें. आतां देव म्हणटा, गाडी हा मरे तुजे कडेन, पळय रे दुसरो शेजारी तुजे दुसरे सायडीक आहा, ताचे कडेन गाडी ना, ताचे कडेन सायकलूय ना, तो बशीन वता मरे, तुजे कडेन गाडी तरी हा मरे, आर्गां दी रे बाबा ते गाडी पासत. ना सायबा, तो दुसरो शेजारी ताचे कडेन व्हडली गाडी आहा, ताचे कडेन बस आहा, म्हाका बस दी. तुमी कितलीं जाणां वचपाचीं आहा घरा? आमी दोगूच जाण बायल, म्हाका बस जाय. तुका बस जाय दोगां जाणां वचपाक? पूण आमी कितें करता भाव भयणीनो, आमी जे आमकां गरज आहा ते आमी मागिना. आमच्या शेजाऱ्या कडेन कितें आहा, आमकां दुसऱ्यांक कितें दाखोवंक जाय की आमी खरेंच एकदम आमकां चेडे कडेन खूब पयशे आमचे कडेन आमी हम किसी से कम नहीं. आयकला तुमी हो डायलॉग? आयकला तुमी केन्ना? हम किसी से कम नहीं म्हणजे दुसरे कडेन आहा जाल्यार तुमी सजना म्हजे कडेन ना, ताचे कडेन 2 गाडी आहा, हांव 3 हाडटलो. तुका कितल्यो गाडयो जाय? म्हाका एकूच जाय, पूण 3 कित्याक जाय तुका? म्हज्या शेजाऱ्या कडेन 2 आहा, म्हाजे कडेन मातशी एक एक्स्ट्रा जाय म्हाका. आनी तूं कितें दोतोले रे? रस्त्यार दोतलो आनी मागीर चेंज करतलो. आतां म्हाका त्रास चड आहा, पूण म्हाका जाय हो म्हाका म्हज्या देवाक जाय, हें हांव पळयना. देखून भाव भयणीनो, ज्या वस्तूंची गरज म्हाका आसा म्हजो सुर्गीचो बाप जाणो पयलोच, तो पयलोच जाणो. आनी तो म्हाका जेन्ना हांव ते म्हज्या भावार्थान ते मागणें करता, आर्गां दिवन दिता, तो म्हाका सदांच सगळें बरें दिता. आनी आमकां चड उतरांची गरज ना, एका ढोंग्या भाशेन मागणें करपाची गरज ना, पूण काळजांतल्यान ते मागणें करूंक जाय. होय की ना? आमी फुडें वाचया. नोई वोड वाचया. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. देखून ऐकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आतां जेजू आमकां शिकयता. हांवें तुमकां आतां सांगलां आमी कितें कशें कोत्ता तें. आतां जेजू आमकां शिकयता कशें आमी प्रार्थना करूंक जाय. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आतां आमी वाचुया जे आमकां जेजू सांगता कशें आमी प्रार्थना करूंक जाय तें. आतां आमी सत्रायेन आमी आयकोया, जे आमी आयज शिकोंक जाय ते आतां प्रॉमिस जाता. हें जे आमी पयलें आयकलां तें फकत आमी जे कोत्ता तें. पूण आतां जेजू म्हणटा तुमी अशें प्रार्थना करूंक जाय. आतां वाचुया कशें करूंक जाय. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटाकारांच्या हातांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्याच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बाप तुमकां बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्याक बक्षिनात जाशात जाल्यार तुमचो बाप तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. भाव भयणीनो, Thank you, Jesus. आमी हें जे आमच्या सिस्टर जोरिना आतां वाचलां
कितले पाटी आमी हे मागणे म्हणलां काय हांव तुमकां सगळ्यांक विचारता कितले पाटी आमच्या जिवितान हे मागणे आमी केलां जायते पावटी जेन्ना आमी तेर्स कोत्ता ऐकात बरे भाशेन जेन्ना आमी तेर्स कोत्ता कितले पाटी आमी आमच्या बाबा म्हणटा पयलो एक आमच्या बाबा म्हणटा तेजे उपरांत 3 नोमान मोरये कोत्ता तेजे उपरांत 5 कोण असतात म्हणजे 5 पाटी म्हणटा आणि तेजे उपरांत आमच्या तेस जाल्या उपरांत तेन्ना आमी कितें कोत्ता पाप सायबा बाबा आमच्या बाबा नोमान मोरये एक ती जाली आमच्या फॅमिली पासत आमच्या बाबा नोमान मोरये आमच्या शेजाऱ्या पासत केली आमच्या बाबा आमच्या पादवीगारा पासत आमच्या बाबा आमच्या 5 सायबा पासत आचे पासत या ओत्म्या पासत त्या ओत्म्या पासत कितले पाटी आमी दिसाक आमी आमच्या बाबा म्हणटा आमच्या बाबा कितले पाटी कोत्ता आमी आमी तेच करिना पण आमी आमचेच मागणे कोत्ता जेन्ना आमी मिसाक वेता कितले पाटी कोत्ता आमच्या बाबा एक पाटी तरी कोत्ता जेन्ना आमी मिसाक वेता तेन्ना पाद्री कितें म्हणटा आता आमकां सरोंडरा शिकयलेले मागणे आमी करूया आनी मागीर थोडे आमी आमचे हात वयर कोत्ता आनी म्हणटा आमच्या बापा सोर्गीच्या पाद्री म्हणटलो मातशें स्लो करात मातशें डेकन क्वीन कही मातशें कोर नाका फास्ट कर नाका मातशें स्लो करात आमच्या बापा सोर्गीच्या आनी आमी बरे भाशेन करता पण जेन्ना आमी तेर्स कोत्ता तें मातशें डेकन क्वीन जाता आमचें मातशें सुपरसॉनिक प्लेन जाता आमी आमचो तेर्स इतलो फास्ट जाता आनी तांच्या म्हळ्यार अरे जालो रे तेर्स जाता आमचो जालो आतां टीव्ही घालया आणि कितले पाटी आमी आमच्या बाबा म्हणला दिसाक आमी एक तेर्स करीत जाल्यार आमी आमच्या बापा 10 वा 12 पाटी म्हणला आमी दिसाच्या दिसा म्हणला म्हण्यान आमी कितले पाटी म्हणला 150 पाटी म्हणला आणि वर्साक कितले पाटी 1000 वयर म्हणला पण आयज जेजू म्हणटा जेन्ना तुम्ही मागणे कोत्तात या मागण्या वरवीं तुम्ही मागणे कोतात आणि आमकां त्या उतराची सोजमणी अजून मेळोंक ना म्हणून आमचे जिवीत केन्नाच बदलोंक ना देखून भाव भयणीनो हांवें तें आतां बंद केलां कित्याक तुमी सगळीं जाणो आमच्या बापा म्हणजे कितें आमच्या बापा सगळीं जाणो आमी म्हणया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं रावात आमच्या बापा स्वर्गीच्या आमच्या बापा जेन्ना आमी आमच्या बापा म्हणटा आवर फादर म्हणटा भाव भयणीनो जेन्ना आमी आवर फादर म्हणटा आमच्या बापा म्हणटा आमी जेन्ना आमच्या पायक आमच्या माय म्हणटा माय गे डॅडी मामी आमचो जो आमच्या संसाराची पाय माय जी आसा जेन्ना आमी तेन्ना आसली थोड्यांची पाय माय भायर पडल्यात पण जेन्ना आमी तांकां आपयताली डॅडी मामी म्हणून आपयताली आनी जेन्ना आमी तांकां उलो मारतालो कित्याक मारताली कित्याक आमचो तांच्या बरोबर संबंद आसलो रिलेशनशीप आसलें वय की ना जेन्ना हांव म्हजें तोंड उक्तें कोत्ता आनी म्हणटा आमच्या बापा त्या वेळार हांव कोण जाता जेन्ना फकत तें तोंड उक्तें कोत्ता आनी म्हणटा आमच्या बापा तेन्ना हांव कोण जाता त्या स्वर्गीच्या बापाचो पूत आनी जेन्ना आमच्या बापा जाता तुमी सांगले म्हाका करेक्ट आन्सर दिलो हांव जाता आसा एक पूत तुमी जावन आसा एक धूव जातात पूण खरेंच आमी एक पूत आनी धुवा भाशेन आमचें जिवीत सारता काय आमी एका पुता भाशेन एके दुवे भाशेन आमच्या सुर्गीच्या बापाक जेन्ना आमी उलो म्हणटा आमच्या बापा खरेंच तो संबंद वरवीं हो जाल्यार आमकां आतां प्रॅक्टीस जाल्या कसली प्रॅक्टीस आमच्या बाबा सुर्गीच्या जेन्ना पळयता केन्ना समज आमी वी आर प्रेइंग इन टंग्स तुम्ही हांव कितले पाटी जेन्ना हांव इगोर्जेन आसलो आनी थंयसर मिस जावचे कॉमेस जावच्या आदी सदांच तेस आसतालो बारीक आनी तेन्ना हांव बसतालो तेन्ना दिमी घालून मागणे करतालो तयार जातालो मिसाक म्हाका केन्ना कळो नासलें की लोक खरेंच तेस कोत्ता काय
or they are praying in tongues. कित्याक जेन्ना आमचे बाबा म्हणटाले कोमेस आमचे बाबा जाता तितले म्हणसर ताजे आमचे बाबा काबार जाताली. कित्याक वेळ पावलो मिसाचो वेळ पावलो. देखून आमकां कोहे करून ती तो तेर्स कंप्लीट करूंक जाय. होय की ना? मिस जातले 6 वरांचेर आनी 10-15 मिनटां लागता बरे भाशेन तेर्स करपाक. पूण केन्ना कितें जाता कोण कोऑर्डिनेटर येना तेजे उपरांत 10 मिनटां जाल्यार ते आतां सारकें फास्ट करूंक जाय कित्याक ते तेर्स काबार करूंक जाय मिस जावच्या पयलीं. आनी मागीर तो पाद्र येता आनी थंयसर पळयता आनी कितले तेर्स ताजी स्पीड तेर्साची माशी आनी फुडें फाटा. म्हणजे आता तुका कोण तेर्स करता जाल्यार ओ ते प्रेइंग इन टंग्स जाता जाल्यार आनी आमी सजमता जे आमी म्हणटा आमच्या बापा आतां आमचो बाप वयतो आमी फकत ते बिश्टी उतरां उलयता ढोंग्या भाशेन. भाव भयणीनो जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता आनी म्हणटा आमच्या बापा सर्गीच्या बापा तूं म्हजो बाप सर्गीचो. पूण जेन्ना हांव तुका उलोवंक मारता की तूं म्हजो बाप म्हणून त्या वेळार हांव तुजो एक भुरगो म्हणून हांव तुका तो उलोवंक मारता. आनी कित्याक उलोवंक मारता? कित्याक तूं म्हजो बाप जालाय? कित्याक हांव तुज्या पुताचेर भावार्थ दवरता, ताज्या उतराचेर भावार्थ दवरता. तो म्हजे पासत खुर्सार मेलो म्हणून हांव ताजेर भावार्थ दवरता. ताजेर रगत ताणें वारोयलें म्हाका सामको नितळ केलो, म्हाका तुजो पूत केलो, म्हाका तुजी धूव केली, म्हजो आत्मो तुज्या पुता सारको जालो. देखून हांव तुका उलोवंक मारता म्हजो बाप म्हणून, हांव तुजो एक भुरगो म्हणून हांव तुका उलोवंक मारता. आनी तेन्ना म्हणटा आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव व्हड जावं. लेट युअर नेम बी होली. ताजो अर्थ कितें भाव भयणीनो? जेन्ना म्हज्या बापाक सांगता की ताजें नांव जावन आसा एकदम व्हड जावं, तुजें नांव व्हड जावं म्हणजे कितें? तुजें नांव, तुजें उतर जें तुवें सांगलां तुज्या पुता वरवीं तें उतर हांव म्हज्या काळजान रिगून दवरता. तें उतर हांव दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा. तें उतर हांव करूंक येवजिता, हांव शिकता. आनी म्हाका तुज्या उतराचेर म्हाका अजून सजमणी मेळपाक आनी तें उतर पाळूंक आतां हांव तुजो बाप म्हणून हांव तुका उलोवंक मारता. कित्याक आतां म्हाका त्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय. आनी जेन्ना हांव तें तोंड उक्तें करता आनी म्हणटा आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव, तुजें उतर व्हड जावं, तेन्ना भाव भयणीनो कितें जाता? हो बाप म्हणटा म्हजो भुरगो म्हजी भुरगीं आतां तोंड उक्तें करतात म्हाका उलयतात तेन्ना तो सगळे आंच बडव्यांक जाता चलात वसात आनी म्हज्या भुरग्यांक जें कांय धादोसपणी जाय तें ताका फाव करात. कित्याक ताणें म्हाका उगडो मारला, ती म्हजी उतर पाळटात. देखून हांव खरें तांचो बाप. भाव भयणीनो जेन्ना हांव ल्हान आसतालो जाणा भाव भयणीनो तुका खरेंच सांगता हांव ल्हान आसतना एकदम मस्तो आसलो. जेन्ना इस्कॉलाक वेतालो आमकां म्हजी पाय माय गाडी धाडटाली. पूण म्हाका गाडयेन वचोंक नाकालें, म्हाका चलोन येवचें पडलें दोंगरा वयर आनी पूण म्हज्या पाय मागीर एकदम हुस्को जातालो. मागीर डॅडी ऑफिसांत वेतालो आनी जाणय भाव भयणीनो जेन्ना हांव घरा पावतालो म्हजी माय गोट धरताली. ती थंय हुस्क्यान रावली आनी ती गोट धरताली म्हणे तूं भुकेन हाय काय म्हणून आसली. भुकेन हाय रे बाबा, तूं इतलो वेळ केल्लो कितें जालें अशें जालें. आनी ती म्हाका आतां जेवण तयार करताली, ती बसताली, तिका इतलो हुस्को आहलो कित्याक ती खरेंच म्हजी माय आसली. पूण जेन्ना हो म्हज्या सर्गीच्या बापाक हांव उलोवंक मारता खरेंच हांव जाणो की हो म्हजो सर्गीचो बाप म्हाका सगळें बरें दिवंक सोदता. खरेंच म्हाका बरी सावत दिवंक सोदता. सगळे म्हजे पिडेंतलो म्हाका काडूंक सोदता. म्हाका खरेंच बरें दिवंक सोदता. हें हांव सजमतां काय हांव बिश्टें उतरां उलयतां. हांव म्हणटा आमच्या बापा पूण खरें हांव एक भुरगो म्हणून एक चोली भासून ताची हांव तें सजमतां काय हांव बिश्टीं उतरां उलयतां ढोंग्या भाशेन. आयज भाव भयणीनो खूब वस्तू आमकां आहा ज्या आमच्या बापान शिकपाक. फुडें वाचुया तो कितें म्हणटा. फुडें वाचुया. एक मिनिट तो कितें म्हणटा. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें नांव पवित्र जावं. लेट युअर नेम बी होली. युअर नेम, युअर वर्ड इज होली. म्हणजे ताजें नांव पवित्र म्हणजे कितें? ताजें नांव देवाचें नांव जावन आसा पवित्र. आनी जेन्ना तो म्हजो बाप आनी हांव ताजो भुरगो आनी तो पवित्र जाल्यार आनी हांव ताजो भुरगो जाल्यार हांवूय पवित्र जाता काय? हांव पवित्र जाता काय ओ हांव पवित्र जातलो ओ हांव पवित्र जाला. कित्याक जेन्ना हांव एक नोई रोचना जालो
जोय रोसना जाता जेजूचे भावात धरून तेन्ना म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता आता मुजे मागणे खंय करूंक जाता आत्म्यान आनी स्वतान भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन जेन्ना आमी मागणे करता आमी फकत ह्यो दोन वस्तू आमच्या मनान धरुया जेन्ना आमी मागणे करता आमी मागणे करूंक जाय आत्म्यान आनी स्वतान आनी जेन्ना आमी आत्म्यान करता म्हणजे आमी ऑलरेडी पवित्र जाले हांव कित्याक जेजू आमच्या आत्म्यान आसात आमचो आत्मो जेजू सारको जाला आनी जेन्ना आमी आमच्या बापा म्हणटा तेन्ना आमी त्या पवित्र बापाक आमी पवित्र जाल्या म्हणून आमच्यान ताजे बरोबर संबंध धरूंक जाता आनी आमच्यान ताज्यान उरो मारूंक जाता आनी म्हणूंक जाता तूं म्हजो बाप म्हणून तेजे फुडें कितें म्हणटा तो तुजें राज येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं भाव भयणीनो ही धाई वोड कितें म्हणटा तुजें राज येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं हाचो अर्थ कितें भाव भयणीनो हाचो अर्थ कितें जेन्ना ते जेजू म्हणटा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं ह्यो दोन वस्तू भाव भयणीनो ताजें राज आनी ताची खोशी जेन्ना आमी ताजें राज आनी ताची खोशी प्रमाणे आमी करता देवाची खोशी जावन आसा कितें जावन आसा देवाची खोशी देवाची खोशी मोगाचे आनी स्वताचे देवाची खोशी जावन आसा देवाचें उतर Amen. देवाची खोशी जावन आसा देवाचें उतर आनी आमी मागणे करता तुजें राज येवं देवाचो हुकूम चलता स्वर्गार आनी जेन्ना आमी म्हणटा तुजें राज ह्या संवसारान येवं म्हणजे कितें जो ताज्या उतरा प्रमाणे स्वर्गार चलता तशेंच आमी म्हणटा आमी आतां एक नवी रोसना जाल्या म्हणून आमी तुजी भुरगीं जाल्या म्हणून आतां आमी स्वतान हा म्हणून आतां आमी ताज्या उतरा प्रमाणे चलतल्या म्हणून आतां ते मागणे आमी सांगता तुजें जें राज स्वर्गार आसा आतां आमी ह्या संवसारान आसा म्हणून जेजू आमचे भितर आसा म्हणून आमी आतां देवाची भुरगीं जाल्या म्हणून आतां त्या उतरा प्रमाणे आमी चलतले आनी सगळ्या लोकांक ह्या संवसारान जें घडटा स्वर्गार ते ह्या संवसारान घडटले म्हूण हे आमी मागणे करता आनी आमी फकत मागणे करना पूण आमचें जिवीत त्या उतरा प्रमाणे आमी चलयता भाव भयणीनो आमी खूब मागणे केले खूब वस्तू उरयल्यो खूब टेक्स म्हणले खूब नोयनां केली उपास केलो मिसाक केली सगळे वस्तू केल्यो पूण ते उतर आमी करूंक ना ते उतर आमी पाळूंक ना हे सगळे जे देवस्थान करता हो धर्म करता सगळ्या वारान उठतलो आमकां कसलोच फायदो मेळचो ना पूण आमी थोडे केल्यार एक उतर आमच्या काळजांत दवरलें ते उतर आख्या दिसपट्टें केलें पोत्तून ताचेर नियाळ केलो आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी चल्ल्या तेन्ना देव म्हणटा पळय रे तो म्हजो चलो तो आपल्या सोरींच्या बापाक जेजू सोरींच्या बापाक पळय बाबा ही आमची भुरगीं पळयात त्या उतरा प्रमाणे चलतात हांव ताका सगळें म्हजें बरें दिवंक सोदतां तांकां उर्बेन तांकां एनकरेजमेंट दिवंक सोदतां तांकां त्या उतरा वरवीं हांव सगळें बरें दिवंक सोदतां कित्याक हांव ताका म्हजें धादोसपण दिवंक सोदतां कित्याक ही जावन आसा म्हजी खरी भुरगीं ही जावन ही म्हज्या उतरा प्रमाणे चलतात म्हजें राज जें स्वर्गार चलता ते ह्या संवसारान हाडूंक सोदतात आनी ती वावुरतात देखून ती खरेंच म्हजी भुरगीं आनी भाव भयणीनो जेन्ना ते आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता पिश्टे मागणे केले खूब वस्तू केल्यो हाका सांगलें मागणे कर ताका सांगलें मागणे कर पूण त्या उतरा प्रमाणे आमी चलना आमकां कसलोच फायदो मेळोंक ना देखून भाव भयणीनो गरज आमकां ते उतर आमच्या काळजांत धरून 2 उतरां 3 उतरां 4 उतरां पुरो चड मागणे करपाची गरज ना 2-3 उतरां धरलीं ताचेर नियाळ केलो दीस रात केन्ना एक दीस जायना जाल्यार दुसरे दीस करूं येता तिसरे दीस करूं येता एक सुमान भर करूं येता पूण जेन्ना आमी ते करता खरेंच त्या उतरा प्रमाणे चलता आतां हो सुर्गीचो बाप म्हणटा हांव जाणा ती चड मागणे करना खरें जे करतात ते जे म्हाका सांगतात आनी ते खरेंच पाळटात खरेंच ही जावन आसा म्हजी भुरगीं हांव तांकां म्हजें आनीक शिकयतलो तांकां आनीक जाणवाय दितलो आनी हांव ताजें जिवीत धादोसपण हाडटलो आनी ताका स्वर्ग ह्या संवसारार हाडपाक हांव आतां ते जे योजिलां ते हांव घडोवन हाडटलो आनी भाव भयणीनो
जेन्ना आमी ते राज देवाचे राज या संवसारान हाडटा ते उतर पाडून आनी ताजी खोशी आमी कोत्ता जी स्वर्गार आसा तेन्ना आमी खरेंच ताजे पूत आनी ताज्यो देव सारक्यो आमी ह्या संवसारान आमी जिवीत सारता आनी बाबून आमी हे केल्या उपरांत ताका वाखाणणी दिल्या उपरांत ताजी खोशी केल्या उपरांत जे ताजे राज आल्या उपरांत ताजे उपरांत तो कितें म्हणटा दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आयकात बरे भाशेन बाबून आमी कितले फाटी हे मागणें केलां कितले फाटी आमी मागणें केलां पळय तो हे सगळें केल्या उपरांत तो कितें म्हणटा तुजे राज येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं ताज्या उपरांत कितें म्हणटा ताज्या उपरांत कितें म्हणटा आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी भाव भयणीनो जेसून म्हणलां आमच्या मोण्याचो गिराज आयज आमकां दी आमच्या सुमानाचो गिराज आयज आमकां दी आमच्या वर्सांचो गिराज आयज आमकां दी आमी जेन्ना रिटायर जातलीं तेन्ना आमचो गिराज आमकां दी आतांच दी आमचे बँक आनी सगळे पयशे जे आमकां आमी रिटायर जावपासून पासून आतां आमी सगळे कश्ट करूंक जाय आमकां सगळो गिराज जे आमी बँकीन घालूंक जाय तो आमकां दी म्हणटा तो हांव तुमकां विचारता कसलो गिराज तो म्हणटा दिसपट्टो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी कित्याक गाय म्हणटा दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी कित्याक भाव भयणीनो आमी जेन्ना मागणें कोत्ता दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी तेन्ना आमची चोत्राय आमचो भावार्थ कोणाचेर दोत्ता आमचेर दोत्ता ओ आमच्या देवाचेर दोत्ता आमच्या देवाचेर आनी आमी देवाचेर दोत्ता जाल्यार कित्याक आमकां इतले हुस्के पडल्यात फाल्यां कितें जातलें फुडल्या म्हयन्यान कितें जातलें कोहे पयशे भरतले कोहे आमी रेंट दितले हांव तुमकां म्हजीच खबर सांगता हांव जे शिकयता तुमकां हांव म्हजीच खबर सांगता एकलो टायम जालो 32 वर्सां हांवें काम केलें आनी 32 वर्सांनी जे हांवें पयशे सेव केले म्हजी व्हडली चली आसली ती भायर वचून शिकपाक चिंतलें अमेरिकाक शिकपाक तो जे पयशे हांवें सगळे सेव केल्ले म्हणजे आमचे जेवण भायर नासना ते हांवें म्हज्या व्हडले चलयेक घाली व्हडली चलयेक घाल्या उपरांत दुसरी चली आसली ती म्हणून मागीर म्हाका डॅडी तूं हे आतां तुजे व्हडले दुयेक म्हजे भयणीक धाडलाय म्हजें कितें जातलें म्हाकाय भायर शिकोवंक जाय आतां तेजे उपरांत म्हजो पूत आहा आतां सगळे जे पयशे हांवें काडलेले ते हांवें कितें केलें व्हडल्या चलयेक घाले वय की ना आतां दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दुसरी चली म्हणटा म्हाकाय वचोंक जाय आतां हांवें कितें करचें देव म्हणटा अरे बाबा आतां काम करिनाका आतां गाल्फान 32 वर्सां केल्या मरे आतां ये आनी म्हजें काम कर आतां हांव कितें करूं सायबा 2 भुरगीं आसा म्हजी ती आतां व्हडली चली आतां म्हाका दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी ओ म्हाका म्हज्या भुरग्यांचो गिराज आयज म्हाका दी आतांच दी हांव तुमकां विचारता भाव भयणीनो जेन्ना आमी चड हुस्के घेता बाबा पळय कितें पयशे येतले खी आमी जिवतले हांव कितें करतलें हांव तेन्ना हांवें चिंतलें हांव आतां देवाचें उतर शिकता देवाचें उतर म्हाका सांगता हें कर म्हण देव म्हणटा अरे बाबा हांवें तुका आपयलां हें काम करपाक हांवें तुका आपयलां जाल्यार हांव तुजो दिसपट्टो गिराज जो आसा हांव पळोवचो ना गाय तुका जें जाय तें हांव करचो ना तुजो तूं कितें समजलें जेन्ना तूं म्हजें काम करताय हांव तुजो दिसपट्टो गिराज पळोवचो ना आनी भाव भयणीनो जेन्ना हें उतर म्हज्या काळजान भिगून लागलें हांवें म्हणलें सायबा म्हाका बोगोस कित्याक हांव चिंततालों हांव हुस्के घेतालों आतां सायबा हांव कितें करूं हांवें म्हज्या मिसेसाक सांगलें आतां हांव पुत्तून येयलां आतां म्हजे कडेन एक जॉब जाय आनी त्या वेळेर म्हाका देव एके वाटेन सायडीक म्हणटा तुवें 32 वर्सां काम केलें आतां टायम जालो तुजो म्हजे पासत काम करपाक एके वाटेन चिंतता आतां कहें जातलें चिंतता पूण जेन्ना हें उतर आयकलें की दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी तेन्ना देवान म्हाका सांगलें जेन्ना तूं म्हजेर भावार्थ दवरताय हांव तुजें सगळें पळयतलो आनी भाव भयणीनो 4 वर्सां जालीं देवान कितेंच फाल्स करूंक ना म्हज्या जिवितांत
सगळे म्हजे दुसऱ्या चलयेक तिकाय UK धाडपाक कळ्ळें म्हाका जालें आनी आतां म्हजो निमणो चेडो जो चेडो आतां शिकता ताकाय कॉमर्स करता तो भायर वचून तो हांगाच आहा तो म्हणटा आतां भयणीक धाडलें जाल्यार हांव रावता हांगा तो हांगाच आहा तो हांगा शिकता पूण देवान सगळें पळयलें की ना ताणें पळोवंक ना की ना दिसपट्टो गिरास दिवंक ना की ना दिलो कित्याक भाव भयणीनो देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी पूण आमी कितें करता आमकां जाय आमच्या सुमानाचो गिराज आमकां जाय आमच्या म्हयन्याचो गिराज आमकां जाय आमच्या वर्साचो गिराज आमकां जाय आमच्या रिटायरमेंटाचो गिराज कित्याक जेन्ना आमकां गिराज जाय आमकां पळोवपाक जाय पूण जेन्ना आमी ताजेर भावार्थ दवरता भाव भयणीनो तो सदांच आपल्या उतराक विश्वासी तूं तुजें काम करशी जाल्यार तो सदांच तुज्या आदाराक येता तो पळयता तुज्या घरांत कसलेंच फाल जावचें ना तुका शांती हाडटा तुका कसलीच गरज ना देव तुजी सदांच तुजो कुयदाद घेता कित्याक तो सदांच आपल्या उतराक विश्वासी आनी देखून भाव भयण जेजू म्हणटा आयज आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी कितले फाटी आमी हें मागणें केलां हांवें तुमकां पयलींच फाटी सांगलें जेन्ना आमी तेर्स कोत्ता आमी 5-6 फाटी म्हणटले तेजे वेळार मिसाक वचल्यार 1 फाटी म्हणटले आमी आमचे पर्सनल मागणें कोत्ता 2-3 फाटी म्हणटले आमी सांतांगाचेर वचत मागणें कोत्ता शेजाऱ्यांक आनी 3 फाटी एका दिसा 10 ते 15 फाटी आमच्या बाबा म्हणटले पूण खरेंच जे आमी आमच्या बाबा म्हणलां 12 फाटी 14 फाटी कितले फाटी म्हणलां ते खरेंच आमी चिंतून ती सजमणी घेवन म्हणलां काय आयज भाव भयणीनो खूब वस्तू आहात पूण आमी आतां 9 जालीं म्हाका आनीक चड धरूंक दवरूंक तुमकां वेळ दवरूंक बरें दिसना हांव जाणा म्हणजे आमची सिस्टर पद आमची सिस्टर मारिया पतान आहात सो आतां रातचो वेळ जाला आतां दवरीत जाल्यार ती हांगा म्हाका चान्स दिवची ना शिकोवन दिवपाक देखून आयज आमी बंद करुया पूण भाव भयणीनो जेन्ना आमी दुसरे फाटी येतले हांव आमच्या बापा अजून चड बरेंच आमकां शिकपाक खूब आसा शिकपाक त्याच्या उपरांत जेजू आमकां शिकयता आनी एक वपार सांगता कशें मागणें करूंक जाय ह्या मागणेचेर आमी खरेंच नियाळ करुया खरें हें मागणें म्हणजे कितें हो संबंद कसो हें जी उतरां आमी उलयता ही उतरां चड उलोवपाची गरज ना थोडी उतरां पूण सजमणी घेवन तेन्ना आमचो सर्गीचो बाप खरें जो आमचो बाप आसा आमी ताजी भुरगीं आसा तो आमकां कसलेंच फाल्स करिना तो आमकां सगळें भरपूर दिता कित्याक तो आमचो खरेंच मोग करता तो आमचो मोगाळ बाप आनी भाव भयणीनो जेन्ना तो आमचो मोगाळ बाप तो आपल्या भुरग्यांक कितेंच फाल्स करिना तो सगळें आमकां दादोशी सगळें दादोसपण दिता कित्याक तो आमचो खरेंच मोग करता ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो जाल्यार तो तुमकां आमकां जेन्ना ताचें उतर आमी पाळटले ना आमकां दिवचो ना काय जेन्ना आमी पातकी आसल्या ताणें आपल्या पुताक धाडलो आतां जेन्ना आमी ताचें उतर पाळटा ताका खरेंच आमी आमचो बाप म्हणटा आमी ताची भुरगीं म्हणून ताचें उतर पाळटा तो आमकां कितें दिवचो ना सगळें दितलो देखून भाव भयणीनो ह्या पवित्र आत्म्या उद्देशी जो आमकां पवित्र आत्मो दिला ताचें उतर दिलां त्या उतरा वरवीं त्या पवित्र आत्म्या उद्देशी आयज आमचें जिवीत आमी खरेंच एक पवित्र जिवीत एक क्रिस्ती जिवीत हे उतराचें जिवीत हें आयजतान आमी जिवंक कमेस करुया आनी जे आमी मागणें करता ती खरेंच थोडें चड करपाची गरज ना चड कोत्ताय जाल्यार बरें आहा पूण जें कोत्ता तें उतरां तें आमच्या काळजांत म्हणुया खरेंच जे आमी तोंडान तें सुट्टा तें आमी खरेंच तें लेट अस मीन वॉट वी से म्हणजे हांव कितें म्हणटा तें हांव खरेंच सजमणी घेवन तें म्हणटा तेंच मागणें करुया आनी तें खरेंच आमचो स्वर्गीचो बाप आमचो बाप म्हणून आमी खरेंच ताची भुरगीं म्हणून हें आमी आयजतान आमचें जिवीत आयजतान आमी सारुया आमेन Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Okay. Fatima? Yes. Argan tuka mogala bappa, argan tuka Jesu, moima tuka pavitra atmya. तुवें आमकां ब्रदर विन्सेंटा वरवीं शिकयल्या देवाच्या उतरां पासत मागणें कशें करपाची हाची कोरी समजणी आमकां दिल्या पासत तुका मोहिमा आनी आर्गां आमी सदांच आमचे मागणें आत्म्यान आनी स्वतान करूंक जेजूचें उतर आमच्या जिवितांत सदांच पाळूंक पवित्र आत्म्या आमकां आदार कर म्हूण जेजूच्या नांवान मागता आमेन.
Amen. 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 Praise Amen. God. Thank you, Thank you, Lord. Jesus. Beautiful. Beautiful. Praise Praise God. God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you.